हांगासर न्हू या विठ्ठल रखुमाईच्या आयडला खास जावपाक 2 मिनिट आणि मागीर सगळी स्टोरी स्टार्ट लायब्ररी महाराष्ट्रातल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील संत शिरोमणी घोडा कुंभार. सो आता आम्ही एक्झिबिशन पळयता. एक्झिबिशन लायला हांगा सगळें पेंटींग बरें बरें सुपर पेंटींग ते उदक हांगसून येता नॅचरल येता पळय पळय मरे झरिया बायक सगळी भुरगीं गावला ते सारके गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. दनपार ब्लॉग स्टार्ट केलो. ब्रेकफास्ट बी सगळें करून जाले. बायचे गरम उदक करून दवरले. बायक न्हाणोवपाक येवपाचे हा, पण बाय हॉलिडे न्हिदले आणि एक थोडे गरम करून मिक्स करचे पडटले. मागीर तोपर्यंत ती येता म्हटल्यार थंड जातलें की बाय समज न्हिदले न्हू मागीर ती दुसऱ्या कडेन वयता. हरशीं ती 11:30 11 o'clock बीन 12 पयलीं येता. बाय न्हिदले जाल्यार डायरेक्टली 1:30 ना 2 येतली ती येता म्हणटा हांव जेवण करतलें. तुवें पयल्या बायचं आतां 1 year कंप्लीट जालें. सो आतां बायक हांव नॉर्मल जेवण दिवंक शकता कितें, पण ते 1 year जावच्या पयलींच आमचें जेवण जेवंक सोदतालें की आमी खाता तेंच जाय आसलें. आतां तितून तेका फिश स्टार्ट करूना दिवपाक. आतां स्टार्टींग स्लो तेका फिश स्टार्ट करतले दिवपाक. पयलीं पळयतलें सो गांवठी बी नुस्तें गावतालें. गांवठी बरें म्हणटा. कशें कितें गावता गांवठी आतां सद्या गावल्यार गावलें, ना जाल्यार म्हाका नॉर्मल कसलें दिवचें पडटलें बरें एका, म्हणजे मातशें कॉपे बीन कशें येता तशें पळय कसलें तेका फिश बरें तें. आनी आतां सद्या तेजे तेपे घातलेले बेश्टे केन्ना उकळे हे घालता एका पेज करता, पण आयज तेका म्हटलें बेश्टे नॉर्मल तांदूळ घातला. तितून सगळ्या टायपची दाळ घातल्या. मसूर मूग आनी हेजी मुगाची हेजी साली आसता पळय ती बी घातल्या. काल हांवें कॅरट घातलेले किसून, आयज म्हटल्यार बटर घातल्या. ते बेश्टे मातशें भिजोवपाक दवरला. मातशें भिजोवनी मागीर डायरेक्टली शिजयता हेका. आनी आमकां बेश्टे दाळ घातले आनी फ्रिजान एक केळी आसली. सो ही फ्राय करूं, हेजी भाजी करूं काय हेजें भरता करूं काय हे फ्राय करूं, कन्फ्यूज जाला. हे करूं काय हे करूं, एक खंयचें करतलें की आतां एक करतलें आनी सांजचें एक करतलें. हे फ्राय केल्यार दिसता काय हे फ्राय करूं, हे फ्राय करता नाल्यार कन्फ्यूज कितें करूं तें. म्हाजे दोनूय फेवरेट फ्राय, सो खंयच्याय फ्राय करता. आनी सांजचे आयज आमी वयतली एक स्पेशल जाग्यार म्हणजे कित्याक ना 5-6 दीस पयलीं हांवें इंस्टाचेर रील पळयलेले. सो म्हाका खबर नासलें एक्झॅक्ट आयडिया खंय काय म्हणून. म्हाका अशें दिसलें की आसूंक जाय वचोंक दिसलें म्हाका. पण मागीर एक म्हज्या फ्रेंडाचे हांवें स्टेटस पयलें, नॉर्मल वॉट्सअप स्टेटस पयलो आनी ताका हांवें इवन विचारलें खंय काय. सो ताणें म्हाका सांगलां तें. सो आयज हांवें सांजचे थंय वचपाचें हा. सो तुमकां दाखयता खंय तें. न्हावन बीन सगळें रेडी जावन वयतली. पावस नासल्यार पुरो. ह्या दिसांनी कितें जाता ना मदीं मदीं पावस आसा आनी फ्रांसीस वचपाचो आसल्यार सकाळच्या ऑफिसान मातशें कितें काम आसलें. हांवें म्हणलें सांजचें वयता आसतना आमी सोमतें ऑफिसान या आनी मागीर डायरेक्ट या म्हणून. सो आई मम्मी येतली पळोवया कशें कितें तें. सो बाय न्हिदला तशेंच हांव आई बायच्या फुडें आहा तेका पळयता. फ्रांसीस आपण हांगा काम करता आनी बायच्या बाय सगळें गिफ्ट हांगा तशींच दवरला. फ्रांसीस हांगासर काम करता आपलें आनी बायच्या बाय हे लायलेले पळय तशें पडलेले ते वदळ हांगासून पडलेले परत तेका आनी आमी बेश्टी 2 सायडीड टेप लायला म्हणून फाटल्यान. हांव फ्रांसीस आपलें काम करता देंवतलें न्हू. हे ऑन द स्पॉट आमी केल्लेले सारकें आदल्या दिसा सांजचे रे. बाय गोकुळ अष्टमीक बाय कृष्णा केल्लेलो पळय तेजेत एक एक्चुली सेपरेट घाल म्हणटालो तो. सामको टायम नासलो तूं कितें कर म्हणटा, पण ताणें सारकें बेस्ट केला पळय. बरो दिसता पण पळोवपाक सुद्दां. व्हडलो आमचो फ्रेम जाला बायचो कृष्णाचो. बाबू को दिसता सारको न्हू. बायचे न्हू एक गिफ्ट येयल्ले कपड्यांचे न्हू कपडे आसले हितून. सो फ्रांसिनान आपल्यान दवरलो बॅग हॅपी बर्थडेचे. तुजें गिफ्ट कितें? गुड मॉर्निंग करता. गुड मॉर्निंग न्हू टायम पळय कितलो जालो. तर या म्हणून आमी सांजचे आयज खंय तर आज पळोवया. पावस मेन पण सकाळी कसो जब करून पावस येवन गेलो. आसा रे येवचे ना पावस. सांजचो पावस नासल्या पुराले ते बलून कसले खबर ना डेकोरेटरान हाडलेले फुटत ना तशें पळय सगळें अशेंच दवरला. हे आतां फोडून उडोवचें पडटलें. कित्याक फुटना जाणा तेंच्यांनी चड वारो घालूंक ना तितून. वारो कमी आहा न्हू ते खातीर ते फुटना. ना रे थोडे मोठे बारीकूय आहा ना आनी कितें पूण अशें आमी घालता आमी प्रेस फुट्टन करता तशें करता टिनटीन करून दवरता फुट्टा टिनटीन. आनी एक्चुली तेंचे म्हणजे बलून्सूय बरे आसता न्हू ते तांकां खबर आसा खंयचे कसले कितें हाडप ते. आनी ते डेकोरेशनूय तशें आसलें थोडे मोठे आनी थोडे बारीक आसले फ्रांसी त्या आदी तशें आहा ते. म्हणजे तेंच्यांनी मिडियम सायज बारीक सायज करून ते लायलेले बी दाखयता. आईन कितें केलां पळय बलूनाचे हेजेर आपलें बेडशीट घातला सुकोवपाक गावले अशें आसलें तेंच्यांनी. अशेंच फुलोनूच तशें डेकोरेटर आसले तेंचे बारीक मोठे पळय हे मोठी सायज
ते सारखी बारीक साईज तशें असले सो असं चलो जेवण करता बेगीन बायक बीन आणले आणि जेवण चालय सो आज काय ना स्पेशल अशें करून बेगीन वेज ना सो इल्ले करेला केला सो करेला खूप जाणां म्हणटाली सद्दां मम्मीक करेला दिवं नाका बरें ना म्हणून सो हांव आतां केन्नाय करेला करता एक करेला केला मातशें ब्रिंजल फ्राय केला थोडेंच फ्राय केला एक गरम खावो बरा आनी म्हाजी बेश्टी दाळ केला जेवण रेडी हा आनी आतां बायक न्हू बाबी न्हाणोवपाक येता न्हू 1 year जालें ना आतां सो धूप बीन कांय नाका म्हणटा तसं ते गरज ना केन्नाय घातल्यार अशी थंडी बीन आसत जाल्यार घालूंक शकता सो आतां नाका म्हटल्यार सो कट्टी बीन कांय भिडना बेश्टी आत्तां न्हाणून येयला हे बाबी न्हाणयता बायक जालें पुस्त पावडर लायता सो आतां सांज जाला 5 जावन गेली भायर सरले आमी 4 सरपाची असली पण बाय न्हिदलेले बायक उठोवन फेट बीट करता म्हणल्यार टायम जालो आईक सांगलें मातशें सकयल यो गे थंयसर तो सकयल येवन रावना तिका जायना न्हू फास्ट चलपाक म्हणून तिका म्हणलें पयलीं सकयल वच आई रेडी जावन सकयल येयला हांव भायर रडटा बाबा आई रे पळय मरे आई येयल्या आई पळय रेडी जाला बाय आनी सो आतां आमी वयता पॅन्जीम वयता दाखयता तुमकां खंय पॅन्जीम वयता ते सुपर आहा खंय तो वयता थंय हा पळय बाय बाय करता आणि मम्मी आहा मम्मी येना म्हणाली की मम्मी म्हणाली पाय बीन दुखता जायना म्हणून म्हटलं एक राउंड मारून येऊया म्हटलें तिका आमगे टाटा फ्लायंगीची जाजी मग टाटा कर फ्राय सो चलो वयता आमी तुमकां मागीर दाखयता एक्चुअली आनी एक प्लॅन आसलो ऑफिसान बीन वचपाचें आसलें पयलीं सो टायम जालो म्हणून फ्रेंड्सांक म्हटलें डायरेक्टली आमी आतां पळ्यांची मेळ की लेट जातलो मागीर रात जातलें म्हणून सो पावली आमी आतां मळ्यान येयला गणेश देखावा हांगा केला ते हांगा एंट्रन्स आहाय पळय जस्ट हांगाच दिसता बरें सो स्वागतम खंय गणेश देखावा एंट्री हांगासून आहा सो आतां हांगा खंय पार्किंग करतली हांगा आमी एक्चुअली वर्सान एकदांच येताली वायड एंगल असो दिसता नॉर्मल एंगल कसो दिसता हा बरें दिसता बाय म्हाजो बॉल दिसताले बाबा खंय येयला रे दोदो पापा पापा खंय रे पापा खंय रे खंय रे ना 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 तो सारको दाखयला पळय थंय हा पापा पळय आमी मळ्यान येयला आतां हांगा गणेश देखावा केला ते पळोवपाक पयलीं आमचो मारुती टेंपल दाखय आनी बरो दिसता तो लायट अप जालो ओ पळय आमचो वाव अशें झूम करून दाखयता तुमकां ओ हो हो बाबा खंय रे दोदो पापा खंय बाबा ओ पळय थंय आसा ओ पळय वा ओ पळय दोदो पळय हांगा पळय हांगा पळय भितर कितें आसा जाणा म्युजीक चलता उलोवपाक काय जावचें ना हय तुमकां फक्त दाखयतले आमी उलोवपाक जावचें ना कॉपीरायट येतलो तुमी येवंक शकता हांगा एक दीस आसा आसा पापा खंय रे दोदो पापा पापा कर पापा खंय रे दोदो पापा खंय रे ओ दोदो पापा खंय हांगासर न्हू या विठ्ठल रखुमाईच्या आयडलाक हात लावपाक 2 मिनिट आनी मागीर सगळी स्टोरी स्टार्ट लाय पळय पळय महाराष्ट्रातल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील संत शिरोमणी गोळा कुंभार हे वारकरी संप्रदायातील संत तसेच विठ्ठलाचे मोठे भक्त होते की त्यांचं मन रांगत येऊन नकळत पायाखाली चिरडले ते देवाच्या भक्तीत एवढे होते की त्यांना आपल्या बाळाचे रडणे देखील आणि देवी रुक्मिणी त्यांच्या घरी मजूर म्हणून काम करू लागले आणि त्यांचा व्यवसाय पुन्हा भरभराटीला लागला किती आहे कसं समजे चला वयर काढा पेंट जातलें मरे काय हांव धरू हय बरोबर पेंटींग न्हू पप्पी सो आतां आमी एक्झिबिशन पळयता एक्झिबिशन लायला हांगा सगळें पेंटींग बरें सुपर पेंटींग आहा आनी एक फर्स्ट येयला आहा
ते कॉन्टॅक्ट नंबर बीन आमी पळयत वयता बरे बरे पेंटींग आनी बाबा दोडोचे बाबा दोघं हो सगळें सेलाक दवरला कुशोन मरे तुका खंय बरयला खंय फ्रंट येता आसतना स्टार्टींग आनी सगळे सिरियल नंबर बरयला तेजे पेंटिंगाचे खंयचे जाय ते कॉन्टॅक्ट करपाचे आनी हे येवपाचे वाट सॉलिड आहा पळय उदकान ते उदक हांगसून येता नॅचरल येता वय नॅचरल तें म्हाका असं दिसता खंयसून येता तर पळय हय मरे पळय मरे झरिया हय मरे तरेन हांगा सारको दिसता पळय दिसता तुका झरिया आनी बांदला अशें खुबशे आहा पळय ह्या सायडीक खुबशे आहा लट्टन लास्ट सायडीक क्रॉस नो क्रॉस कॉन्टॅक्ट मालाजर हे बीन घर कॉन्टॅक्ट मालाजर बरं हा ना हो पळय काय बरं दिसता आनी केन्नाचे पळय ते 1952 1855 ते वॉटर स्टोर करपाक तेंच्यांनी केल्लो दिसता बरं केलो मरे पळय बरें आहा न्हू मध्ये पाय घेऊन बाय जालें जालें आमी हांगा गणपतीचे हे पयले देखावा केल्लो रबा चवथीचे स्पेशल बाबा पापा केला मरे ती बरो बाबा पापा करताला स्पेशल विठ्ठल रखुमाईचो देखावा आसलो थंय आनी पापा. पेंटिंगाचे एक्झिबिशन आसलें पापा गेलो ते पापा केलं रे बाबा आमी आरती बीन करून येयली न्ही रबा आरती कशी केली रबा बाबा आरती कसं केला हा तशें केला हय हा बरें या मरे चल या आतां आमी वयता आतां आमी मातशें आनीक खंय मोराचो आवाज येयलो न्हू आतां येव येव करून हा दिसता पळय लायट अप जालें की बरो दिसता हो टेंपल आनी थंय टायम करता न्हू चडशे केन्ना मारुतीचे आसता ना हय मारुती हनुमान जयंती हा हांगा तेन्ना सगळे फूल बाबा या काय नाका सांग या काय नाका भूम या काय हांगा फूल फेरी भरता खंय या आमी भूम या बरें चलो या पावले रे आमी हे खंय आमी पावले तालिगांव एरिया तालिगांव पावला आतां हांगा रावा तुमी हांव मातशें देंवता म्हणून आमी हे पळोवपाक तुजे कसले रे नरकासूर न्हू ना तुजे कसले बाईक ते फशिनो ना कसले ज्युपिटर ज्युपिटर फाटल्यान आहा ज्युपिटराचो फाटल्यान शोरूम आहा सो त्या तितून येयला आमी हो पळय म्हणटा तो हा फाटी उरलो रे तो सो हांगासर येयला सुपर मार्केटान सो कितें खावपाक घेतले आतां वयता आमी प्रशांतागे वयतले सो त्या खातीर कितें खावपाक घेता सो आतां आमी प्रशांताक येयला उदय बस पावल्ले आतां आनी हे पळय बाय पळय सगळ्या भुरग्यांच्या वांगडा आवय कोण फोव खंय तेका माजरा धाकट्याक मारता धाकट्या हांव पळय डॅडी येयलो डॅडी कसो आसा हे पळय ओदो येयल्ली हय हय बाय बायक सगळी भुरगीं गावला त्या सारके हॅप्पी बरें खेळटा हय आणि आता ते बाबा कोण येयला रे कोण येयला रे आले पळयता वय बाबा कोण आता ते बिस्कीट खावपाक बिस्किट खावपाक बिजी आसा ते दीदी रे दीदी खंय दीदी रे दीदी रे दीदी रे अरे भैया खंय भैया रे ते आतां खावपाचे हितून आहा रे ते बाबा भैयाक दी बिस्कीट भैयाजी टिश्यू पेपर बिस्कीट दी मुगो बिस्कीट दी भैया दीदीक दी दिक दी बिस्कीट दी दी सांग दी बाबा दिवचे ना दिता आनी तोंडान घालता पळय आं. दी ओय दी भैयाक दी या भैयाक दी भैयाक दी ना बाबा दी भैयाक दी भैयाक दी टायगराचा आवाज करून दाखयता तांकां काढू भैया ओके ओके तेल काडपाक जाले बाय तेल काढले आणि काढूंक जाय बाबा चल साखर आता कितें आता या आता खंय या दे झालं तेल बीन काढून झालं काढून झालो